गोवा फॉरवर्ड म्हणून निवडून आयले और विनोद पालयेकर म्हणून पयलींचे एमएलए 20 वर्सां हाडून पयलो न्हू, तेका वाजोन एक ऑप्शन म्हणून हेका हाडलेलो. दुसरो ऑप्शन म्हणून त्यांनी गोवा फॉरवर्डाक वोट केला. विनोद पालयेकर इज गुड फॉर नथिंग. आम्ही गोवा फॉरवर्डाक जाल्यार आजचे ना तेजे बरोबर. लोकांक पयशे आखिराक पयशे वाटले. तेणी पयशे घेतले आणि सरकार गेलो. विकास झाला हांगासर. विकास म्हाका म्हाजे तर्फे तरी काय दिसना. ते दुसऱ्यांचे विकास करूंक सोदतात, भायल्या लोकांचो विकास खंय जाला दिसता तुका दोळ्यान दिसना. एप्रिल मे म्हयन्यात 2 म्हयने आमकां जालें उदक ना. उदकाचो प्रॉब्लेम क्रिटिकल आसा. आज गांवांत तरी खूबच आसा. उदक येता केन्ना सकाळी येता केन्ना 7 गेल्यार 8 पयलीं उदक ना आता. आमी विकतें घेता कितकी वर्सां जाली, नळ काडून उडयला. शिवोलचो जो रस्तो आसा तो खूप पाड आसा म्हणून खरी गजाली. खरी गजाल. 2017 पासून शिवोलेचे रस्ते आहा पळय ते खड्ड्यात आला. मोटरसायकलाचो बँड सुद्धा मोडून केन्ना पडत सांगून खरेंच पाड आसा. ते गाडी चलोवन वचो. लोकांक कितें जाय, नवो फेस जाय का पयलींचे फेस जाय? आमकां नवो फेस जाय. आमकां नेवो जावो खरो.